कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। लास्ट झाला त्याची किती अपडेट मिळाला? दुर्वासा इन्क्वायरी काल एक बेतूल दाखोली मतदारसंघात पडटा थंय एक इन्सिडेंट जालो तो म्हणल्यार एक एक्सप्लोजन जालें आनी त्या एक्सप्लोजनाक खंय तरी आमच्या गोंयांत खंय तरी एक वेगळी जाग दिल्ली आसा। जे एक्सप्लोजन जालें ते गन पावडराचे बंकर आसा अशें आयकूं येता। 2 बंकर आसात आनी एक बंकराक अरावंड 15,000 टन गन पावडर आसा त्याची खंय तरी ब्लास्ट जालो आनी हेजें कारण पळोवपाक आयज फॉरेन्सीक टीम येयल्ली। ते 1-2 बंकरा भितर एक जे ब्लास्ट जाला तेजे फॉरेन्सीक टिमीन येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। तशेंच तेजे नंतर जे खंय तरी सेफ्टी आनी सेक्युरिटी खातीर 144 कलम सेक्शन 144 लायिल्ले आसा आनी जी एरिया रिस्ट्रिक्ट केल्ली आसा। पूण आतां जेन्ना जो एक्सप्लोजन जालें तेन्ना खंय तरी जे 2 बंकर आसात गन पावडराचे तांकां कोणें अलाउड केलें। जेन्ना ही गोश्ट पंचायतीची बेतूल नागरी पंचायत तेणी सांगलें आमी हेका परमिशन दिवना। जेन्ना जी वेर्ना बेस्ड कंपनी आसा जेंची जो गन पावडराचो एक्सप्लोजन जालो तेणी सांगलें की तांकां पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजीव सेफ्टी ऑर्गनायझेशनान परमिशन दिल्लें आनी ही गोश्ट खंय तरी काल तेजे नंतर येवन रातची जाली। लोकल MLA पंचायत येवन हेजेर खुबशी हेजेर गोश्टी जाली जे खंय तरी लोकांची सेफ्टी आनी सेक्युरिटीचो इशू निर्माण जाल्लो आसा। पूण आतां सद्याक फॉरेन्सीक टिमीन सकाळीं इन्स्पेक्शन आनी जो पर्यंत हेजे सोंपना तो पर्यंत आयज जे डेप्युटी कलेक्टर आसा तेणी 144 सेक्शन लायिल्ले आसा ती रिस्ट्रिक्ट केल्ली आसा।